Novo disse udeitana udelawam cirdonia oprimido somoimo cine sokorosuya Novo disse udeitana udelawam cirdonia oprimido somoimo cine sokorosuya tortisa Bogu Yesu Santosa Karisuda Dadoshi Zata Otmo Dinwasa Duka Bapa Novodis Udetana Udeoam Cirdonia Oprimitu Somoimo Socorrosuya Novodis Udetana Udeoam Cirdonia Oprimitu Somoimo Cine Socorrosuya Moritza beni babando Sidabayan yami santami wandogiyo Bapaci ani Putraci ani Pavitratmiaci navi. Amen. Sorbis potum ci soviasu. तुमचे सोवे आसू मोगाच्या भयणी भावांनो आयज वेलंकनीच्या सायबिणीच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया एक बोलान्वीक आवय आमी सोर भोंवतणी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता मनीस कितल्या व्हडपणान भोंवता ल्हानविकायेन जिवंक कितलें म्हूण मनशाक कठीण दिसता पूण आक्वा मारिया आमची स्वर्गीची आवय देवाची आवय जावन लेगीत भोव ल्हानविकायेन आमा भुरग्यां पासत जेजू आपल्या पुता लागीं आमचे पासत विनंती करीत आसता आक्वा मारेची देख घेवन आमी आमचें व्हडपण पयस करून सोदांच ल्हानविकायेन चलूंक वेलंकनी सायबिणीच्या मोजतीन देवा बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया मोर्चा बनी बाबंदो पवित्र पुस्तकान जेजू असो एक पावटी उद्गाट्टा एक तरी बाबा विदेशी ती जेजू सरशी आयली आनी जेजून तेचे बाबडत्याची तोखणाय केली ह्या उतरांनी आगे केदो व्हडलो तुजो बाबाट म्हाका हेच बाबडच्यान आमी आंकवार मारीचे वालेंकीन सायबिणीचे पांय सरशी आमी आयिल्ले आसा तिचे वरवीं आमकां जे उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आमी दिन वाचता आमी के भाशेन आमची इंतेसांवां आमची गरजो तिचे मुखार आमी घालूंक आयिल्ले आसा तर ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान ही आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवाक उबात आसतना आमी ओडकून घेवया आमी पातकी जायते पावटी ह्योच तरी आपली देख आमचे मुखार दवरली ल्हानविकायेची वच तरी आवय ती जाली पूण आमी हे ल्हानविकायेचो गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावूंक ना तर ह्या वेळार खरें मनान नितळ काळजांत येवन देवा बापाक आमी भेटूं आमची काळजां मनां नितळ करुया आनी प्राचीत रितीन भितर सरुया मोगाला जेजू तूं राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी जावन लेगीत ह्या संवसारान जियेताना ल्हानविकायेन जियेलोय पूण आमी किरकोळ रोचना आसतना जायते पावट आमच्या व्हडपणान चल्ल्या ल्हानविकायेचो गूण फाटीं दवरून गोर्व आनी व्हडपण घेवन जियेल्या अशें करून आमी चुकल्या
Somiakaglutko, Somiakaglutko, Somiakaglut, Somiakaglut, Somiakaglutko, Christakaglutko, 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 Somiakaglutko, 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 Somiakaglutko. सर परवेदार देव आमची काकूत करूक आमची बात कंबोकसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Amen. प्रार्थुया हे वेळा थोडो वेळ घेवन आमच्यो गरजो जें कितें आमी मागूंक आयल्यान ते देवा मुखार दवरुया. काकुत्सरा देवा आमी भोव वस्कोत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडटना तिचे विणवणेन आमचे अस्कोतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कोरो दिव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. संसार ओस्कोत म्हूण लेखून तेच देवान विचून काडली. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वचप. बावा भयणानो, तुमी देवाची आपोवणे मेळ्ळोली मनशांक कसली ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें जाणारां वो पदवेदारां वो उच कळीची चडशीं नात. तरी जाणारांक लोचेक घालूंक जें कितें संवसार पिशे म्हूण दवरता तेच देवान विचून काडली. आनी शोकतेक लोचेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेच देवान विचून काडली. तशेंच संवसार होलकी किकवत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दवरतात तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. एपोरी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताचेच देणे तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्राय आनी आमचें थारोन करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा ते प्रमाणे बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सुमया सवें बडाय दाखोवची. देवाचें उतोरें. देवाचे उदुपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आस्रोदी देवा, Q3 पेज 166. Asrodi Deva, lipoi maka garuk tuja patya sawi. Asrodi Deva.
पापट्या सावली तूच मोचो बोरवासो तुझेरूच माझेगा उस्मान वेरो गाता तेना वाटाय म्हाका काडोका Asrodi Deva Lipoi Magna Karun Tuja Papya Sawi Asrodi Deva Lipoi Magna Karun Tuja Papya तुझ्या नावात तुझे काकेंदे म्हाका आवय जोशी आपल्या धाकट्या पाळवार आपल्या एकटायता आसरोदी देवा Lipoi Magna Karun Tuja Papya Sawi Asrodi Deva Lipoi Magna Karun Tuja Papya Sawi Irmaka tužer vislas Zorico takaroka Irmi maka moco vidvas Hajrar moji Aka Asrodi Deva Lipoi Magna Karun Tuja Papya Sawi Asrodi Deva Lipoi Magna Karun Tuja Papya Sawi Lipoi Magna Karun Tuja Papya Sawi Syubartamanang kubiraya Hallelujah 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 Sako tuji Dukati manoli Devantika vitsun kaळलेली दूत नव्या कोरोनाची मागिती साको तुझी दुःखाती मानवली देवांतिका विचून काढली दूत नव्या कोरोनाची हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोनीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सोदरा वयले शेवटिता. हीण हळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताचे संस्थे खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वेलंकनी सायबिणीचे पोरबेच्या दुसऱ्या नोयेनान भितर सरतात आनी आयज आमी ह्या विशयाचे नियाळ करता. सायबीण माय एक बो ल्हानवीक आवय. मोगलिश्टानो, आमी जर लुकाचे शुभ वर्तमान पयलो आवेसवर 30 आनी 8वी वळ वाचली जाल्यार आमकां सायबीण मायचो जाबाब देवाच्या प्रश्नाक मेळटा. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमण. हो जाबाब आमी जायते फावटी आयकला आनी हाकाच लागून ह्या जाबाबाची खेरीतताय आमी नियाळूंक विसरता. मोगलिश्टानो, जायते फावटी आमकां दिसता की हो जाबाब जावन आसलो सायबीण मायचो भावार्थाचो उलो, पूण त्याहून ओदीक हो जावन आसलो ल्हानविकायेची देख सायबीण मायन आमकां दवरल्या पळय ती. आमी सादी चालती मनशां आनी आमकां देवान जर हें व्हड खेरीत देणें फावो केल्लें, देवाच्या पुताची आवय वो देवाचे सोडवणेच्या वावरान आदबोट घालपाक, जाल्यार आमचो जबाब कसलो जावपाचो. मोगलिश्टानो, आमी मनीस कशे पयले सुवातेर देवाची खोशी मानून घेवपाक नासली. जायतीं जाणां आमी म्हणपाची सायबीण माय 14 वर्साची हो तरणाटी कशी आसली आनी तिणें देवाक आपलो ल्हानविकायेचो जबाब दिलो. जरी तर होच प्रश्न म्हाका आनी तुका देवान विचारलेलो जाल्यार म्हजो जबाब कसलो आसपाचो. आमी घडयेक म्हणपाची आमकां शिकूंक जाय, आमकां आनी कितें आसा, म्हजीं स्वप्नां आसा. सायबीण मायच्या जिवितान जायतीं स्वप्नां आसलीं. ती बागयो झुजे लागीं लग्न तिका जावपाक खुशी आसली. ती एक बरो फामील घडोवंक सोदताली, पूण हें सगलें आपलें येवजण तिणें फाटीं दवरली आनी देवाचे येवजणेक ल्हानविकायेन तिणें खान मारलो. मोगलिश्टानो, जेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमकां आमचें व्हडपण दिसून येता. जरी तर कोणें म्हाका विचारलो हांव कोण, हांव म्हणटलो हांव जोनस, हांव एक यादनीक, हांव हांगा वावूर कोत्ता. पूण सायबीण मायन अशें पळोवंक ना. जरी तर हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारलो जाल्यार आमी आमच्या व्हडपणाची तुस्त आमी गायतेल्या, कित्याक हो जावन आसा मनशाचो स्वभाव. पूण सायबीण माय वेगळी मनीस आसली आनी हें वेगळेपण खालतेपण तिच्या जिवितान आसलें, कित्याक ती तिचो संबंद देवा लागीं तिणें थीर केलो. मागण्यान तिणें देवाची खोशी सोदून काडलोली आनी दर एका दिसा
ती ही खोशी पाळटाली. तिणें सगल्यान पयलें मनान दवरलें तें म्हळ्यार ती जावन आसा एक देवाचें भुरगें. आनी हाकाच लागून देवाची खोशी तिणें आपल्या जिवितान पाळली. मोगलीशनो, आमकां हीच ल्हानविकाय सायबीण मायची आमच्या जिवितान आपणावूं आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आमी जो संवसारान नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन आमी जायते फावटी पोदवे फाटल्यान धांवता. आमकां बरें दिसता कोणें आमची तोखणाय केली. आमी पळयता कशे भाशेन आमी सेल्फी सोशल मिडियाचेर घालता. जायते फावटी आमी कितें बरें कोत्ता जाल्यार आमी ताचे फोटो घालतात आनी ते आमी ऑनलायन घालतात. मनशाक बरें दिसता कोणें ताची तोखणाय केली, आमचो नांव बुलेटिन बोर्डार आयलें. पूण मोगलीशनो, मनशाचें जिवीत खरेपणी नियाळ्ळें जाल्यार आमकां कळोन येतलें की हें सगलें सोरोन वेता तसलें. आमची पोदवी, आमचे दुडू, आमचें बळ सदां काळ उरपाक ना. केन्ना कोण गिरेस्त आसा तो गरीब जाता, जो कोण गरीब आसा तो गिरेस्त जाता. आयज तूं बळान सुटसुट्टाय पूण फाल्यां तूं अशोकतायेक सांपडटलो. आनी हें जावन आसा जिविताचें सोत. आनी ह्या जिविताच्या सोता प्रमाणें आमी जिवंक जाय. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना म्हाका एक काणी म्हज्या पादिगारान सांगलोली ताचो उगडास येता. तो म्हणटा की एक दीस एका व्हड मनशाचें मरण जालें आनी ह्या मनशान चिंतलें, आपल्या फामिलीक पयलेंच सांगून दवरलोलें, हांव मेलो जाल्यार म्हज्या मरणाक बँड वाजोयात, व्हड व्हड फुगेट मारात, फुलां उडोयात. आनी अशेंच हे फामिलीन केलें. आनी शिमितोरीन व्हडलो आवाज आसलो आनी शिमितोरीच्या पयले वाटेन एक झाड आसलें आनी ह्या झाडार 4 सुकणीं बसलोलीं. आनी ही सुकणीं चिंतूंक पडलीं, आरे बाबा, हो इतलो व्हडलो गोण कोणा? हो एक व्हड मनीस आसतलो. ह्या मनशाचें म्हाका तोंड पळोवंक जाय. पूण मोगलीशनो, तांकां लोकांचे खेटीक लागून ताचें तोंड पळोवंक मेळोंक ना आनी ताका फोंडांत घालो. आनी कांय म्हयन्या उपरांत ह्या सुकण्यांनी चिंतलें, आतां तरी वचोन हांव ह्या मनशाचें तोंड पळयतलें. आनी ही तिनूय सुकणीं गेलीं आनी फोंड खोडूंक लागलीं. आनी खोंटा तांकां कांय मेळोंक ना. ह्या मनशाचो इल्लो पासून कुडको मेळोंक ना. मेळ्ळे ते फकत किडे. आनी ती चिंतूंक पडलीं की हांवें घडयेक कसलो दुसरो रोंग फोंड खोणला. आनी तेन्ना ह्या किड्यान तांकां अशें म्हळें, तुमी सारक्या जाग्यार आसा. ही जावन आसा शिमितोर, जंय कोणाक मान ना, कोणाक ओडवीक ना. सगल्यांक तोच फोंड, सगल्यांक तीच माती, सगली निमाणी धूळ जाता. मोगलीशनो, ह्या सोता प्रमाणें आमी जियोंक गरजेचें. आमी जर हें सोत आमच्या मनान दवरलें जाल्यार आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत हें मेळटा, 22:19, मनशा तूं धूळ आनी धूळ तूं जातलो. जोबाच्या वाचपान आमकां मेळटा, पयलो 22:20 मनशा तूं विंगलो ह्या संवसारांत आयलाय, तूं विंगलो वेतलो. हाका लागून आमी पोदवेन आनी गोरवान भोंवची गरज ना. आमकां ल्हानवीक जावंक सायबीण माय आपयता. तर आयज सायबीण मायच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना तिणें केन्नाच व्हडपण धरूंक ना की आपूण देवाच्या पुताची आवय. तेन्ना केन्नाच दुसऱ्यांक आपले सेवेक लावंक ना. परतें जाल्यार ती सेवेची जाली. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात कशे भाशेन तिणें ल्हानविकायेन देवान आपल्या जिवितान जें बरें केलां ताची तूस गाय. मोगलीशनो, आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आनी ल्हानविकायेचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमी एलेक्झांडर द ग्रेट हो व्हडलो सैनीक आनी राजा हाची देख घेवया. ताणें आपल्या मरणा आपल्या सैनिकांक 3 वस्तू करूंक लायल्यो. पयले सुवातेर ताणें सांगलें, आपलो काशांव सगळे आपले वयस वतले दोतोर. दुसरें म्हळ्यार आपूण चलता ते वाटेन, आपलो काशांव वता ते वाटेन सगली म्हजी गिरेस्तकाय जमनीर उडयल्ली आसतली. आनी तिसरी आनी निमाणी सगल्याहून आठवी ताची खोशी आसली ती म्हळ्यार आपले दोनूय हात ह्या काशावांतल्यान भायर रिते अशें आसतले. आनी ह्या सैनिकांनी ताका विचारलें, तुज्या ह्या व्हड 3 रिक्वेस्टा फाटल्यान कितें हेतू आसा? आनी ताणें सांगलें, पयलें म्हळ्यार म्हजें काशांव दोतोर वतलें. हें कुणायता आमकां जेन्ना मरण येता तेन्ना आमची दुडू गिरेस्तकाय कित्याक उपकारना. हांव केदोय व्हडलो मनीस आसूं, म्हज्या जिविता पासत एक खीण विकतो घेवंक जाय.
दुसरें म्हळ्यार जी गिरेस्तकाय हांवें जोडल्या ती जमनीर वतय. हें खुणायता की गिरेस्तकाय संवसारांत सदां काळ उरपाक आमी येवंक ना. आमकां मेल्या उपरांत आमची गिरेस्तकाय आमची पदवी आमी हांगाच सोडटले. आनी तिसरी रिता मे हात खुणायता आमी ह्या संवसारान विंगली आयल्यान कांय घेनासतना आयल्यान आनी आमी कांय घेनासतना वेतेले. आनी हाकाच लागून आमी बऱ्यो कोन्यो करूंक जाय. कित्याक बऱ्यो कोन्योच आमी सुर्गी राज्यान वतले. तर मोगालेश्वरो जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. हांव ल्हानविकायेन जियेता वो म्हाका गौरव आसा म्हाका पदवी आसा आनी जायते फावटी हे पदवेक लागून हांव वायट रस्त्यार चलता. आमची चूक मानून घेवया. आमच्या जिवितान एक नवसोडणी हाडया. आयज ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत हांव कशे भशेन जियेता ताचेर नियाळ करुया. सायबीण मांयक आमचो देखीवंत नमुनो कसो घेवया आनी आमच्या जिवितान बदोळणी हाडया. ल्हानवीक जावया, ल्हान उतराची जावया, मोगाळ कोन्नेची जावया आनी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान भरून जियोया. तर हेंच करूं आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. हे वेळार आमची सगळी मागणी ते सेवा देवा बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचो मोग आनी ताची बरेपणां आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक अनुभव दिवंक आनी तांकां देवा सरशी अदीक लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमचे मागणे तूं आय. देवा आमचे मागणे तूं आय. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. काकलूत 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 कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान आपल्याक ही जुटी फावो केल्या म्हूण ओळखून घेवूं आनी ताच्या शिकवणे परमणे आपल्या हातांत घातलेलो वावर करूं तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आय. दुनिया देवा आमचे मागणे तूं आय. आनी आमची काकलूत काकलूत आमच्यो आवयो खूब त्रास आनी कोश्ट करून आपल्या भुरग्यांक ल्हानाची वोट कोतात. तर भुरग्यांनी हे तांचे कोश्ट मनान दवरूंक आनी तांकां मानान आनी मोगान वागोवंक सगल्यांक आमकां आवयांक बापाची कृपा मागुया. देवा आमचे मागणे तूं आय. दुनिया देवा आमचे मागणे तूं आय. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. काकलूत 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 कर. मारिया आमची सोर्गीची आवय भोव ल्हानविकायेन आपल्या पुता जेजू कोडेन आमचे पासत विनोती कोत्ता. तर आमी भुरगीं कोशी तिचे सोवें वचूं आनी जी कोण तिका जेजूची आवय म्हूण मानून घेनात तांचें मन
उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आमचे मागणे तू आय. दुनिया देवा आमचे मागणे तू आय. आणि आमची काकूत काकूत आणि आमची काकूत 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 काकूत. भो सर्गीचे बापा, आमच्या उंडे आमची मागणी सबार आमचे मनात आनी काळजांत आसात ती हे वेळार आमी तुका उबारता. जें कितें बरें तें आमकां सगल्यांक मेळून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आमेन. दान नंतर वेळा गीत गावयात. नंबर C35 तूच देण्यान फावो जाल्लो, पेज 43. तुमेन आमकां दिलो, मनुश्याच्या वावरांत गेलो, भेटयता तुका उलो. तुज देण्यान फावो जालो, तुमेन आमकां दिलो, मनुश्याच्या वावरांत गेलो, भेटयता तुका उलो. वाकानी तुका बापा, वाकानी तुका बापा, दी आमकां जिवा, जिवा उलो. वाकानी तुका बापा, वाकानी तुका बापा, दी आमकां जिवा, जिवा उलो. बाबा भयणी, मुझे आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेसपूर मानून घेऊ. देवा आमचे मोगाड बापा, तुज्या कास्पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तेचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमचीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सुरवेसपूर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सोर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांचे वैभवा खातीर तुज्या वचन तूं अचंबूत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारीचो भक्तीन आमी आयज उगडास काडटा आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रेतुमेचेर कितली वट्टी तुजी विजमिता, सरकाळी मनशांताय कितली उप्रमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकुतीन तुवें नदर घाली. अनोसो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार सतोसान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणेक आमचेय थाडे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo
सोयसूर ओवी 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 सोर्वेस्पोराची नावी येतात ताका चोय उंचूर ही उंचूर ही उंचूर ही तुका सोयसूर ओवी 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 बाबा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त खेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त खेयात नातली पियात हे म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडसाक करात Bavartacho good porco to you. सोंब्यान जेजू आमी वोलोकाता आनी एका सिले पियेता तितले पापी तूं वैभवाने सोय आमी तुझे मरण करवता बाबा जेजूचे मन्नाचो आनी पुनयचोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा ती सगळ्या राज आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोत जुजे तिचो पोती बागयोत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोद्वेदार बापा सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां आपल्या बापाक उलो मारूंक ही आज्ञा दिल्ली आसा आनी आमच्या बापांत आमी जायतेंच मागता देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आनी आमचे दुस्मनाक एके भाशेन बोगसूंक तर हें सगळें मागता आसतना आमी जेजू शिकयलें
प्रार्थना चुकली ह्या वेळार आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीचा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगच आनी आमकां तालमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान जबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राज उदकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेचे बावराताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराची पापकां केली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिणी संसाराची पापकां केली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिणी संसाराची पापकां केली आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती ओस्तो देवाचो पूत जेजू जे आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेचें जिवीत जियेलोय. कितें वेळार ताची जेवणांची बाग घेतात ती सगळीं सुबागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगलिश्टानो कोम्याव सोंपेपणीन आमकां दिवपाक तुमचो आदार जाय. तर वॉलंटियर्स आसतले तांचें तुमी आयकोचें. पयली वाट दिवची. भायर कोण आहात पळय तांकां पयलो कोम्याव मेळटलो आनी तुमी भोक्तीपणान कोम्याव घेवचो. देव बरें करूं. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवदांगी घेवयात. तोच म्हजें सगळें दायज. Soglie dai, tots moje dai, tots moje soglie dai, vorani la, moje pasot posto su, dilotani bran, sogle nove gordo. भुरग्याचे मोगाचें जिवीत
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या आवय पुताच्या आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमचे सोरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारीची देख घेवंक आनी तिच्या आदारान तें जिवान दिसान दीस अदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्याचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगलिश्टानो सदांचे पोरमोणे आतां फ्लॅग हॉइस्टींग आसतलें, त्या पयलीं मागणें आसतलें आनी सांजे पुरसा. तेच परी कुमसाना 3 सुरू जाता. 3 ते 4 तरणाट्यांक दवरल्यांक तो तरणाट्यांनी हाचो फायदो काडचो आनी सकाळची 6 तान कुमसारां स्टार्ट जातात आनी सांजे 6 मेरेन काबार जाता. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर परविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात ल्हानविकायेचे मनशां जावंक देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पवित्र उदकाचो शिवर मातना गीत गावयात. नंबर L8 वाव वाव जिव्या उदका. Lanzaran utkanie nowe, jiwituk zotan. To sopati monsiat, at natlonowo, jiwpranik zotan. Waw jiwia utkan, teo powitapia.